काणयेचें नांव हांव एक सुरो. काणयेकार जोकर कासिया. काणी सादर करता लिनेट डिसोजा. वेळ रातीच्या मोद्यानेक उतरून गेल्लो. भोंवतणी किडी किटाऱ्यांचो किरकिरी आवाज म्हज्या केप्प्या कानांकी पुकोरतालो. काळोखान भोंवतीचें परिसर आपल्या पालवांत लिपयल्लें. ती किशे पयस आसल्या राज रस्त्यार वाहनां तवळ तवळ धांवतात म्हणलें तांच्या आवाजान कळटालें. तो मंद आवाजी म्हज्या म्हाताऱ्या कानांक थोडो थोडो आदाळटालो. अर्द्या संद्राचो मंद उजवाड त्या दाट काळोखाक धांवडावंक असफल जाल्लो. केवळ शीतळ वारें मात्र आपूण भलायकेवंत आसा म्हणून पासारतालें. जळारींचो रापाटा येदोळूच म्हज्या दाटसल्ल्या रक्ताक जिवंक आरंभ जाल्लो. ती सुकून येवचें रगत म्हज्या आंगाच्या दाट सामड्यातावन ओडूंकी तांकां पुरासाण भोगतेले आशेत. त्याच वरवीं तांणी म्हज्या कातीक सुवी मारली ती म्हज्या शिंतिदाक कळोवंक सुमार वेळ लागतलो जाल्ल्यान हांव हळवायेन जळारींक धांवडायतालो. सारकें उडासांत ना तरी कांय अंदाजा प्रमाणे म्हजी प्राय पावणशांक लागीं जाल्या आशेत. जिवांत येदोळ पर्यंत इल्लेशें रगत उरलां जाल्ल्यान त्या रक्ताच्या ससायेन हांव जियेतां. सुवयेच्या बळान उस्वास ओडतां आनी सोडतां. तशें उस्वासाची क्रिया प्रायाच्या उंचायेन उणेंच जाल्या म्हणयेत. दोळ्यांक दिश्ट सारकी ना तरी दोळे उगाडून पळोवचेंच पडटा. सारकें दिसना जाल्ल्यान तकलेक जोर दिवन कपलार मिरयो हाडून मेंदवाक भर दिवन मुखली वस्त ह्या व्यक्तीची वळखुंचे प्रयत्न करता. दिसा उजवाडाक जाल्यार 100% दिसता जाल्यार रातीचे तांतलेय 8% कळवून वेतात जाल्ल्यान रातीचे कोणायकी वळखुंचे प्रयत्न हांव करिना. केवळ दाटसल्ल्या कानांक आपटल्या आवाजान वळखुंचे आनी समजोवचें काम दिता. दोळ्यांक घालचें व्हंकलो थोड्या दिसां पयलें हांव दांटून पडटना पयस एका फातराक आपटून ताच्या एका दोळ्याच्या आरशान आदेवस मागतना दुसऱ्याच्या आंगार एर आयिल्ल्यान तोय म्हाका कुमो करिना. हांवें तो सांबाळून दवरला कित्याक म्हळ्यार त्या व्हंकला फाटल्यान एक उडास लिपोवन आसा. त्या व्हंकलाक रसूंक म्हज्या पोतिनेन रात आनी दीस शिवचें मिशीन गुड्डायलां. ताच्या जिविताची पुरासण, ताची न्हीद, ताची त्राण, तिची मिनत, तिचो मोग आनी मायपास ह्या व्हंकलाच्या रचनांत वळ्ळां. आतां तें म्हाका सोडून गेलां. ससनाच्या सुशेगाद न्हिदेंत विलीन जालां. पूण म्हाका ताचें रुपणें म्हज्या आंधल्या दोळ्यांच्या आस्त्या भितर आजून जिवंत उरलां. एका उतरान सांगचें तर तें मरोंक ना. भागार म्हजे संगे आत्मीक रितीन मिसळलां. तासो उडास येनातलो एकय दीस ना. ज्या दीस तासो उडास काडिना त्या दीस म्हाका कितेंय सुकुल्ले परी भोगता. उडासाची शीर धडधडटा आनी आंतरीक कंपनी सडटा. म्हाका ताणें आपयल्लो आवाज आयकता. तें म्हजे थंय विलीन जालां म्हणलें चिंता सट्ट करून म्हज्या मेंदवाक फूट घालून जागयता आनी हांव एकच फावटी उडोन पडटां. तासो उडास काडिनातल्याक सुरसुरतां. तासो उडास काडूंक म्हाका कुमो करिनातल्या म्हज्या मेंदवाक पुरपुरतां आनी ताच्या चिंतनांनी विलीन जातां. तशें हांव कितलो वेळ उरतां तें हांवच सुनेना. तवळ म्हाका भूक लागता आनी तुज्या जेवणाचो वेळ जालो म्हणून ताणें म्हाका जागयल्ल्याचो सोप येता. ते दाळा 4 उंडयो जेवतां. हें सगळें म्हाका संवयर पडलां. चिंता चिंता हांवें मळबाक पळयलें. म्हज्या अर्द्या आंधल्या दोळ्यांक मळबा वयलो अर्दो संद्रेम मस्क मस्क दिसलो.
आनी तांतूय ताचेर रुपणे. फाटल्या 8 वर्सां हांव हांगा आसां. म्हजी कर्मभूमी मुंबय आनी जन्मभूमी मंगळूर. पूण हे शहर मुंबय आनी मंगळूरच्या मदें आसा. हे पूण शहर. हांव फाटल्या 8 वर्सां हांव ह्या शहराच्या गर्भांत आसरो घेवन आसां. थोडे फावटी हांव म्हज्या बाळपणाची ह्या भुरगेपणाची अवधी म्हज्या उडासांत हांव सवकास माजवून गेल्या. म्हज्या तरणाटपणाचे दीस उडासांत उरल्यात. तेदनासो तो अनुभविल्लो गोडसो आनी इल्लोसो कोडू तरी तो नियाळतना एक विचित्र समाधान भोगता. सादारण 22 वर्सांच्या प्रायर हांवें मुंबय शहरांत पांय तेंकल्लो. म्हज्या वडिलांक म्हाका चड शिकप दिवची तांक नासलेल्यान केवल मॅट्रीक शिकिल्लो हांव मुंबयंत फुडार सोदून आयिल्लो. म्हजो बापूय वृत्तेन सुतार आनी आवय अशिकपी आनी पिडेस्त. तांकां हांव मध्यम प्रायर म्हणजे काजर जावन 14 वर्सांनी जल्मल्लो खंय. बापायची जोड घर करसाक आनी आवयच्या पिडेच्या वखदांनीच ग्रासिल्ली जाल्ल्यान सडीत जोड करूंक असफल जाल्ल्या म्हज्या बापायन कश्टांनी म्हाका मॅट्रिकेचें शिकप दिल्लें. त्या उपरांत शिकची म्हजी अभिरुची आनी आशा तरी ती लिपोवन बापायक आदार जातलो आनी नशिबांत आसल्यार मुंबयंत मुखार शिकतलो म्हूण चिंतून हांवें मुंबयक पांय तेंकलो. हांगा आयिल्ल्या म्हाका रावोंक ठिकाणो नातल्लो. कश्टांनी एका इश्टाच्या घरच्या भायर आसलेल्या सिमिटीच्या धरणेचेर एक हप्तो काडलो. चड दीस ताका भार दिवचो सारको न्ही म्हणून हेणे कसलेंय काम मेळटा गी म्हणून सांसपालो. एका दिसा एका हॉटेलांत मोरयेंत आयदनां धुवचें काम मेळ्ळें. 2 जेवणां, 1 नाश्तो आनी न्हिदोंक सुवाते सेंगी 150 रुपये पाग. कुशेन ओपलो. सगळें देवाचेर सोडून कामाची सुरवात केली. काम कश्टांचें. रातीचीं 12-1 वर पर्यंत काम करूंक आसलें. सोंसलें आनी केलें. 3 म्हयने आयदनां धुवचें करतेस त्याच हॉटेलांत वेटराचो एक जागो खाली जाताना शेटीच्या परवणगेन ताका जंपय मारली. आतां जोड वाडली आनी घरदारच्या पयशांचो वांटोय वाडलो. मेजून 6 म्हयन्यांनी वेटराचें काम सारकें शिकलो आनी एका सोऱ्याच्या बारांत उडकी मारली. 600 रुपये पाग आनी टिप्स अशें म्हणटाना जोड बरी जाली. गांवांत आवयक टीबी लागल्या म्हणली वार्ता येताना जोडुल्ल्या पयशांचो बरो वांटो गांवाक सागसालो. हेणे जोडचें आनी गांवाक धाडचें हेंच जालें. रातीच्या इस्कॉलाक या कॉलेजीक वचें सपान आदुरें जालें. अशीं 4 वर्सां पाशार जाताना 2 फावटी गांवाक वचून आयिल्लो. घरची परिस्थिती तशीच आसली. त्या शिवाय बापूय पिडेस्त जाल्लो. आवय बिचाण्याक तेंकल्ली. तांकां आसरो आसचो केवल म्हजोच. तांचे खातीर परत मुंबय आयलो. घोळ्ळो आनी गांवाक धाडलें. केवल 6 म्हयन्यांनी आवय देवादीन जाली. मोरणाक गेल्लो भरादीक काळीज घेवन फाटीं आयलो. मेजून 3 म्हयन्यांनी बापूय अंतरलो. म्हणलें आयकोन परत फाटीं गांवाक देंवलो. परत मुंबय येताना अनाथ जावन आयलो. आतां केवल हांवें म्हजे खातीर जिवंक आशिल्लें. तेंच काम मुखार शिलें. हॉटेलां बदलिलीं. पाग वाडलो. टिप्स जमो जाले. मुंबयंत एक रावंक थारो करूंक जाय म्हणल्या आशेक हांवें चडतीक वजन दिलें. येदोळ हॉटेलांतच रावून खाण जेवण जेवतालो. आतां म्हजेंच एक घर करी जाय म्हणली इच्छा उदेली. जमो आशिल्ले पयशे मेजले. डिपॉझिटर एक कूड भाड्याक घेतलें. हॉटेलांत जेवन आपल्याच घराच्या धरणीचेर पाट तेंकताना
एक अव्यक्त आनंद भोगलो. प्राय 28 पावताली. तरणाटपणाची बोगणा मुझे ते स्वाभाविक रीतीन वाढली. एक सुरपण दोसूंक लागले. खाजर जाय म्हणल्या इराद्यानं वळखींच्या लागी सांगले. थोड्या चढवांक पळयले. मुझे तांके भितर बाळवोंचे चढू दी देवा म्हणून मागले. कसलाय वायट सालीक लाभदा नासतना देव बिरांतीन वागल्ल्या म्हाका देवान सोडून घाले ना. नोवेनांचो फळ जावन नोवेना गेल्ल्या वेळींच सायबीन मायेन म्हजी दिश्ट एका चलयेचेर कंसयली. ती कोण आनी खंयसर रावता म्हणल्या म्हज्या सोदनेक प्रतिफळ मेळ्ळो. त्या चलयेचें नांव लिल्ली. एका बोंगल्यांत घर कामाक आसा आनी तिका आश्रमांत हांव हाडलां म्हणली खबर मेळटाना इगर्जेच्या एका मानेस्ता मुखांतर खाजराचो प्रस्ताप मुखार दवरलो. त्या चलयेच्या धन्यांनी म्हाका तूं तांची परवणगी दितना भोव साद्या माट्टार त्या एका भागी दिसा म्हजे आनी लिल्लीचें लग्न जालें. म्हज्या जिविताचें एक पान परतून दुसरें पान उक्तें जाल्लें. लिल्ली म्हजी पतीन जावन आयली. सुंदरी न्हय तरी सादी बोळी आनी साद्या सोबायेची म्हाका देवान फावो केल्ली. घरदार बऱ्या रितीन सांबाळूंक शकची जोगती पतीन म्हाका फावो जाल्ली. जिविताचो संतोश दोडतो जाल्लो आनी जिवोवची दिशा बदल्ली. अशें म्हज्या ग्रस्ताश्रमाची सुरवात जाली. एक सुरू आसलो आतां दोडतो जाल्लो. खर्च वाडलो. पतीन संतोश भरीत आनी सुखान दवरतलो म्हूण सोपनेलो. ताका मध्यम वर्गाचें बरें जीवन जिवोवचो हर एक अवकाश हांवें दिवचे प्रयत्न केले. तिणें म्हज्या मोगाक आनी मायपासाक तिसो सांगात दिलो आनी एक सुंदर जिवनाची सुरवात जाली. जोड तितलीच जाल्यारी लिल्लीन तांतून तृप्ती दाखयली. दनपारांचें कामाक गेल्यार रातीच्या 1 या 2 वरार म्हजें येणें पाटी जातालें. लिल्ली न्हिद नासतना आनी जेवी नासतना म्हाका राखून रावतालें. ताच्या त्या अप्रतिम मोगाक हांव मेसवालो. दीस हप्ते आनी म्हयने पाशार जाताना वरस कशें धांवून गेलें तें कळ्ळेंच ना. ह्या मदें एक विशय आमच्या दोगांयच्या मतींत खांतूंक लागलो. 1 वर्स जाता पर्यंत लिल्ली थंय आवयपणाची कोणाच दिश्टीक पडली नात. शेजारच्या मालगड्या लागीं विचारतना तांणी भिवूंचें नाका अशें थोडें थंय घडता म्हणली जाप मेळ्ळी. तशें जाल्ल्यान आमी चड तकली आटोवंक गेली ना. दीस येताले आनी वेताले. आमचो संवसार संतोशान चलतालो. पूण वर्सान 2 जावन तिसऱ्याक लागीं पावतना आमी खंडीत भियेल्या आनी दाक्तेरांची भेट घेतली आनी सलाह विचारली. तांणी आमची दोगांयची परिक्षे केल्या नंतर लिल्ली थंय एक वूण सोदून काडलो. ताच्या पोटांत एक गेड्डो वाडिल्लो तांकां दिसताना तो ऑपरेशन करून काडी जाय आनी ताका भरपूर खर्च आसतलो म्हणून कळयतना मोळा बुस्स कोसलाले. धैर्य सांडिनासतना देवा लागीं मागलें. शेटी लागीं थोडें रीण घेतलें. कश्टांनी उरयल्लें बँक बॅलन्स खाली जालें आनी ऑपरेशन संपयलें. थोडे म्हयने संपले आनी एका दिसा लिल्लीन म्हाका संतोशाची खबर दितना म्हाका मळब एकच घेन लागीं दिसलें. लिल्ली आवय आनी हांव बापूय जावचो दीस लागीं जावन येतालो. खाजराच्या 3.5 वर्सां उपरांत परत जीवन फुलोवंक सुरू जाल्लें. ह्या वेळार हांवें लिल्लीक उरत्या सत्रायेन सांबाळलें. संवसारांचो येवचो आसच्या जिवाचो स्वागत करूंक आमी अरम केल्लें. आतां जोड वाडोवंक जाय आसली. कसली वाट नातली. जोड नुपून जायिल्लें ऑपरेशनान गिळिल्लें. तें सोडून फाटल्या म्हयन्यांनी जोडलेलें रिणांत कातरून गेल्लें. सगळें देवाच्या हाती उपसून हांवें काम तशेंच लिल्लीची सत्राय घेवच्या कामाक खांद मारलो. 9 म्हयने संपताना एका बागी दिसा लिल्लीन
एका चेरक्या भुरग्याक जन्म दिताना संवसारांतलें सगळें सूख देवान ह्या चेरक्याच्या येण्यान म्हाका फावो केलां गाय म्हणले परी बगलें. आनी एका जिवनाची सुरवात जाली. दोगां आशिल्लीं आमी देगां जाल्यांव. कर्स वाडलो. एका भुरग्या फाटल्यान 4 जाणां वडांचो कर्स आसता म्हणटात तें उतर सत जालें. भुरगो लिओन मोगान आनी कुंडाट्यान वाडोवन येतालो. घरांतलो कर्स वाडटाना एक दीस लिल्लीन म्हाका एक शिवणेचें मिशीन हाडून दी म्हणून विनंती केली. तें शिवण जाणा म्हणलें म्हाका तें दाळा कळ्ळें. आपुणूय थोडें शिवून घरच्या कर्साक थोडो आदार दितां म्हूण ताणें म्हाका सांगतना आमच्या भुरग्या लिओनाक बरो फुडार दिवंक जाय तें म्हाका गमताना एक शिवणेचें मिशीन घरांत प्रवेश जालें. भुरगो लिओन घरांत वाडोवन येतालो. ताका एक बरो फुडार दिवंक जाय म्हणून आमी वद्दाड केल्यांव. लिल्लीक ताच्या ल्हानपणार आवय बापूयचो मोग मेळनातल्यान आपल्या भुरग्याक ताणें भरपूर मोग आनी कोंडाट्याचो बरो दिलो. हांव सर्तीक शिकलो ना जाल्ल्यान म्हजें अधुरें सपन लिओनान पुर्तें करूंक जाय आनी तो कितलें शिकता तितलें ताका शिकयतलो म्हणल्यार एका हटाक पडलो. हॉटेलांतलें काम करून सकाळींच्या दुसऱ्या बारांनी वचून थंयचें लेख बरोवचें सर्ती काम करूंक सुरू केलें. लिल्लीन शेजाऱ्यांची वस्तुरां शिवून जोड वाडयली. त्या तेगीत लिओनी बरें शिकून हर एका वर्सा उत्तीर्ण जावन येतालो. वर्सां कशीं जावलीं कशीं उतरालीं आनी कसो लिओन वाडून खेळम्यातीदो जालो तें आतां उडासाक येना. दीस रात लिओनाच्या फुडाराची बुन्याद घट करूंक वद्दाडल्या म्हज्या खातीक मिरयो पडल्यो आनी दोळ्यांनी काळबण वाडल्ली. एका दिसा कळटाना हांव म्हातारो जावन येतां म्हणलें सत म्हज्या शिंतीदाक आपटालें. लिल्ली ताच्या प्रायाच्या की चड प्रायाचें जावन दिसून येवंक लागलें. म्हजी दिश्ट गैरी गैरी जावन आयिल्ली. लिओनान 12वी संपयल्ली. बऱ्या आंकड्यांनी उत्तीर्ण जाल्ल्या ताणें एक दीस आपणाक पायलट जावची इच्छा व्यक्त करतना म्हाका एक विशिश्ट संतोश जालो. तरी त्या फाटलो खर्चाचो भार चिंतून हांव कांपलो. लिओनाची इच्छा जारी करूंक जायत या ना तें म्हज्या मोतीक गेलें ना. केवल रीण काण घेवन ताची इच्छा पूर्ण करीत आसली. रीण कोणा लागीं घेवचें तें सुचतालें ना. निमाणें आसलें लिल्लीचें भांगार विकलें आनी शेटी लागीं एक मोठो आयवाज मागलो. वाडी समेत फारीक करता म्हूण ताका बसयलें. ताचे लागीं प्रामाणीकपणी काम केल्ल्या वरवीं तो ओपवालो आनी अशें लिओनान आपलें सोपान साकार करूंक साध्य जालें. परत आराम जालें तेंच जीवन. हॉटेलांतली गुलामगिरी मुखारसून गेली. फाटल्या थोड्या वर्सांनी सांबाळ वाडलो तो रिणा रुपार शेटीच्या ताब्यांत वेतालो. केवल टिप्स मेळिल्लें तें लिओनाच्या खर्चाक दिवंक पडटालें. इतलें व्हडलें शिकाप तो शिकताना ताच्या बोल्सांत पयशे न्ही नोट भरूंक जाय आसले. हेरां हॉटेलांनी लेख बरोवन जोडलीं ताच्याच वस्तुरांक आनी हेर खर्चाक बली जातालें जाल्ल्यान लिल्लीन शिवून जोडिल्ल्या जोडीन घराचो खर्च चलतालो. लिओन हॉस्टेलांत रावतालो जाल्ल्यान आमकां सुकी भाकरी पावताली. तवळ तवळ हॉटेलांत म्हाका मेळचें जेवण आमी दोगांयनी वांटे करून जेवल्लें आसा. परत वर्सां धांवलीं. लिओन पायलट जाल्लो. ब्रिटीश एअरवेजांत ताका बरें काम मेळ्ळें. हात भरून सांबाळ आनी भातें मेळटालें. आमचे कश्टांचे दीस उतरले म्हणून आमी चिंतलें पूण जाल्लें दुसरेंच. लिओनाक आमचे संगी जिवोवची उमर येता तशें बगल्लें. येदो व्हडलो पायलट एका चालींत कसो रावतलो ताका तें इन्सल्ट. ताका तें ल्हानपण भोगतालें. एका दिसा ताणें तोंड सोडून सांगून सोडलें, डॅडी हांव आतां पायलट जालां. म्हाका कंपनीन फ्लॅट दिलां. हांव थंयसर रावतां.
तुमी हांगाच रावा, तुमच्या खर्चाक दिता. म्हजे सांगातेची आवय बापूय बरी शिकलेली आनी मॉडर्न जावन आसात. ती शिकलेली मनशां जावन आसात. तुमी अशिकपी आनी तुमकां मॉडर्न लिव्हिंग कळीत ना. तुमकां म्हजे संगी हांवें रावोंक व्हेल्यार तुमच्या वेसाक पळोवन सगळीं म्हाका हांसूंक आसात. म्हज्या स्टँडर्डाक तूक लावंक आसात. देखून हांव फ्लॅटांत तुमकां व्हरूंक शकना. तुमच्या खर्चाचे पयशे तुमकां पावीत जातले. इतलें सांगून तो फाटीं पळयनासतना पयस जाल्लो. म्हाका आनी लिल्लीक गडगडो मारलो. त्या दीस आमी मस्त रडल्यो. आवयचें काळीज शिनून गेल्लें. बापायचीं सपनां चुरान चूर जाल्लीं. लिल्ली खंतीन मांद्री सोडून न्हिदलें. ताप आयलो. इल्लेशें मतीभ्रश्ट जाल्लें. हांवें सांगता तितली साकरी केली. कामाक वचून येवन लिल्लीची साकरी करतना म्हज्याय अस्कत कुडीक पुरासाण मुक्ताली. लिल्लीक खंतीची पिड्या लागल्ली. ती पिडा वखदां वरवीं गूण जावची न्हय म्हणून दाक्तेरान सांगल्लें. पुताच्या वर्तनाचो आघात जाका जाल्लो. ताच्या वेगळाचाराचो परिणाम ताचे थंय वाडोवन येतालो. लिओनान 2 फावटी पयशांचो लोकाटो कोणा लागीं धाडून दिल्लो. हांवें तसोच फाटीं धाडलो. आवयची भलायकी एकदम पाड जाल्ल्या म्हणलो निरोपी धाडलो. पूण तो आयलो ना. ताचें फ्लॅट खंयसर आसा म्हणलें सोदचें प्रयत्नय हांवें केले ना. म्हजें काळीज फातर जाल्लें. आमचें सपन फटकिरें जाल्लें. ताका वाडयल्ल्या खंयच्या रितींत ताका उणेपण जालां तें म्हाका कळ्ळें ना. आवयन जिवनभर दिल्लो मोग आनी कोंडाटो ताका ह्या रितीच्या वर्तनाचें कारण जालें. ताचे खातीर केल्लो त्याग आनी बलिदान आमकां म्हारग पडलें. ताका कसलें उणेपण आमी केलें तें मात्र आमकां सुचतालें ना. भोवशा देवाची मांडणी विचित्र. ताची वाट ताची खुशी तोच जाणा. थोड्याच म्हयन्यांनी लिल्लीन खंतीच्या पिडेनच उस्वास सोडलो. हांव शुन्य दिश्टेन फातर जावन पळोवनच उरलो. यांत्रीक रितीन ताचें निकेपण जालें. हांव आतां एकसुरो जालो. फाटल्या 8 वर्सांतावन हांव ह्या पुणे शारांतल्या एका हॉटेलांत झाडू मारचें काम करतां. म्हाका कोणेय काम दिवंक आयकना तरी ह्या मायपाशी हॉटेलाच्या धन्यान म्हाका हॉटेलाचें मुखलें परिसर नितळ करचें काम दिलां. केवल दिसा उजवाडाक हांव ह्या परिसरांत दोळ्यांक दिसचो कोयर काडटां. हें काम केवल एका निबाक मात्र. भोवशा त्या हॉटेलाच्या धन्याक म्हजेर दया येता. तो कांय म्हजे थंय ताच्या पुर्वजांचें रूपणें पळयता जावंकी पुरो. या ताचे थंय म्हाका ना तर म्हजे थंय कसलेंगी ऋण बाकी आसूंक पुरो. तूं म्हज्या जातीचो न्ही, म्हज्या संतान कुटुंबांतलोय न्ही, तरी तूं म्हाका 2 जेवणां सकाळींचो नाश्तो दिता. रातीक पाट तेंकूंक हॉटेला फाटल्यान आसचो सिमिटेचो बांक ताणें दिला. पांगरूंक एक पोरणी कांबळ दिल्या. तवळ तवळ म्हाका पोरणे वस्तूर हाडून दिता. हें सगळें तो कित्याक करता म्हणलें हांव नेना. भोवशा देवाची खुशी तिस्स म्हणून दिसता. हांवें म्हजे दोळे गश्टिले. मोळबा वयलो अर्दो चंद्र मोडांत लिपलो गी कोण जाणा. म्हज्या गैऱ्या दिश्टीक तो दिसना. त्या चंद्रा भितर लिपोवन रावन लिल्ली म्हाका पळयता म्हणलें मात्र खंडीत. तो चंद्रेन परत दिसता गी म्हणून हांव आकाशाक दिश्ट कंसयत आसां. तो मोडांतलो खंडीत भायर येतालो. पूण ताका पळोवंक म्हाका तांगता गी. म्हजी दिश्ट पळोवंक सकत गी. हांव नेना. पळयतां पळयतां म्हाका जेम येता आनी हांव दोळे धांपतां. भोवशा फाल्यांचो सूर्यो पळयतलो म्हणल्या बरोवशान. देवाची खुशी जाल्यार हांव फाल्यां उठतलों. पूण
एकसुरो जावनूच उरतलो. देव बरें करूं.